दयानंद सोपटेन आमदारकीचो राजिनामो दिल्ल्यान मांद्रे मतदारसंघात परत वेंचणूक जातली। काँग्रेस, भाजप, मगो मांद्रे मतदारसंघात आपल्या पक्षाचो आमदार मांद्रे मतदारसंघातल्या मतदारांनी वेंचून दिवचो म्हूण वावुरपाक सुरवात केल्या। आता हेर पक्ष तयारीक लागल्या उपरांत शिवसेना तरी कशी फाटीं रावतली? शिवसेनेन मांद्रे मतदारसंघात डिसेंबर मेरेन बुथाचेर संघटना उबी करपाचें थारायलां, अशी माहिती शिवसेनेचो उत्तर गोंय जिल्हा अध्यक्ष आनंद मांद्रेकारान पेडण्यान घेतिल्ले पत्रकार बसकेन म्हायती दिल्या। आमदारान जो रिजायन दिला, आमदारकीचो रिजायन दिला, आयज आमचो मतदारसंघ आमदारा शिवाय आसा। तो विशय गोवा शिवसेनेन गंभीरपणान घेतला, सिरियसली विषय घेतला बाय इलेक्शन। आणि बाय इलेक्शन आमकां कॉन्टेस्ट करपाचो आमच्या वरिश्ठ जो संजय राव जे माननीय खासदार आसात तेंच्यांनी आमकां गो हेड आणि तेंच्यांनी ग्रीन सिग्नल दाखला, तुम्ही पूर्ण तयारी करात, संघटना उभी करात आणि त्याच्या उपरांत तुमकां जाय जी गोष्ट की आपूण आमची पार्टी दितली, तुम्ही गो हेड असे ग्रीन सिग्नल दिला। ताका लागून आमी असो संकल्प दवरला की आमी नोव्हेंबर म्हयन्यान आसा, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर ह्या 2 म्हयन्या भितर आमी मतदारसंघाची सध्या आमकां एक सूचना येयल्या की मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर कॉन्सन्ट्रेट करात, त्याच्या उपरांत उत्तर गोंयचो आमी विचार करतले। सो मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज आमी विभाग प्रमुख म्हणून दादा शेट्टीक घोशीत केले। त्यांच्या बरोबर आमी प्रत्येक विलेज पंचायतीन आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 9 पंचायती आहात, प्रत्येक पंचायतीन आमी 2 कार्यकर्ते सोदून काडटले जे बरें काम करपी। असे 9 पंचायतींतले 18 कार्यकर्ते, 18 आणि दादा धरून 20 जाणांची बरी टीम, मजबूत टीम जी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी विभाग प्रमुख आणि विभाग कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी। त्याच्या उपरांत जे आमी विलेज पंचायतीन 2 कार्यकर्ते काडटले, त्यांच्या थ्रू प्रत्येक पंचायतीन जे इलेक्शन बूथ आसात म्हणजे आमी ग्राउंड लेवलचेर काम करपाची आमची इच्छा आसा। हेच्या पयलीं जे काम जावंक ना शिवसेनेन ते आतां आमी करतले, म्हणजे प्रत्येक बुथार आमी 5 मनीस काडटले, 5 कार्यकर्ते काडटले। असे 45 बूथ आसात मांद्रे मतदारसंघात, 45 बुथांचेर 5-5 कार्यकर्ते म्हणजे 225 कार्यकर्ते अधिक हे 20 कार्यकर्ते, म्हणजे आमकां 250 कार्यकर्त्यांची फौज आमी तयार करतले। डिसेंबर 31 तारखे पयलीं आमकां टार्गेट दिल्लें आसा, डिसेंबर 31 पयलीं 250 कार्यकर्त्यांची फौज आमची उबी जातली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि ते कार्यकर्ते प्रत्येक भागाचं प्रतिनिधित्व करतले। असे न्हू की हरमलचेच 100 कार्यकर्ते किंवा मांद्र्याचे 10, प्रत्येक बुथाचेर आमचे जे 5 कार्यकर्ते आसतले ते ग्राउंड लेवलचेर काम करून ती आमची वोट बँक आसा मग ती थंयसून सुरू जातली। ते 5 कार्यकर्ते आमकां त्या बुथा वयले रिप्रेझेंटेशन करून थंयसून आमकां वोट बँक दितले। अशें आमी तांकां 50 किंवा 100 मतांची टार्गेट दितलो, कित्याक तर आमकां आमचं फावंडेशन स्ट्रॉंग करपाक जाय मांद्रे मतदारसंघात। आमकां कॉमेंट्स करून घेवपाची ना, आमी एक काम करपाक गेल्या, आमकां अलायते काय घेवपाचें ना। जसो इतर पक्ष करता बघ, अलायते निवडान येयल्ल्या आमदारांक आपले कडेन घेता आणि तो आपलो आंकडो वाडयता, आपल्या पक्षाची संख्या वाडयता। आमी बी उजत घातले, झाड वाडयतले आनी तेची फळां आमी खातले। म्हणजेच आमी रेडीमेड आमदार विकत घेवचे ना किंवा आमकां रेडीमेड आमदार नाका, आमकां आमचो संघटनेसून एक प्रतिनिधी विधानसभेन तरी धाडपाक जाय, सो दॅट शिवसेनेचो आवाज विधानसभेन पावपाक जाय, हो आमचो संकल्प आसा। ताका लागून आमचे जे वरिश्ठ म्हणजे महाराष्ट्रान आमचो युतीचो सरकार आसा, आमचे खासदार आसात, तेंच्यांनी ठरयलां की गोंयान 1 किंवा 2 तरी आमदार निवडून हाडटले विधानसभेन। आवाज गोंयच्या विधानसभेन शिवसेनेचो आवाज पावयतले, ताका लागून जाता तितलो सॅक्रिफायस करपाक रेडी आसा।